सात वर्षाचे तेका काल सांजे 4 सुमार हांगा हाडला। ताच्या उपरांत डॉक्टर तेची कांयच ट्रिटमेंट स्टार्ट करूंक ना हांगा। त्या खातीर हॉस्पिटल बांदला। आता आम्ही हांगा त्याच्या उपरांत सकाळी 2 जाली सकाळची। चेडवाचो बापूय सांगता म्हाका जीएमसी प्रिफर करा। हे सकाळी संघ प्रिफर करता। कितें फायदो संघ वचोन? थंय वेले ते डॉक्टर जीएमसी सांगता 15 मिनटां पयलीं हाडलेले जाल्यार पेशंट तुमकां ओके करून दिता आसलो म्हणून। हे केदे व्हडले लॉस आहा। एक धाकटे चेडू ऑफ जावपा म्हटल्यार कित्याक हे करोडाचे हॉस्पिटल बांदला? तुमच्याकडे मशिनरी ना, तुमच्याकडे डॉक्टर्स ना, तुमच्याकडे काय उपाय जायना। प्रिफर करा मरे जीएमसी। आता 9 सुमार एक बायल निवाड्या वयली आपल्या चेडवाक घेवन येयला हांगा। 9 सुमार एक बायल आपल्या चेडवाक घेवन येयला धाकटे, ते 6 वर्षाचे आसले। हे 12:30 भरून दिता जीएमसी प्रिफर। 3.5 वरां हांगा घालेली तेंच्यांनी। ते बाबडे वतान मारता आपल्या चेडवाक घेवन। अभिषेक डॉक्टर प्लेट्स कमी जावपाक 2 मिनटां पुरो, 2 मिनटां, आणि हे 3.5 वरां लायता। ड्युटी डॉक्टर स नंबर तुमकां सगळ्यांक खबर आहा डेंगू पेशंटाक 2 मिनटां पुरो प्लेट्स कमी जावपाक, आणि हे 3.5 वरां लायली तेंच्यांनी आयज। हांव मागता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन प्लीज ह्या चिकालीम हॉस्पिटलाचेर लक्ष दिवपाचो, कारण हे आयजूच न्हू, हे 5-6 वर्सां चल्ला। 5-6 वर्सां न्हू, जेन्नाच्यान बांदला तेन्नाच्यान हेच चल्ला। फकत सांगता मशिनरी ना, डॉक्टर ना, डॉक्टर आसल्यार तो न्हिदता। सो हेल्थ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता प्लीज हांगा येवन हेच्या फुडें असली भुरगीं वचपा जायना आमच्या वास्कोचीच न्हू गोंयची, तेचेर लक्ष दिवपाचो। धन्यवाद। मेरा भाई का बेटे को इधर एडमिट किया था कल शाम को 4 बजे के समय, और रात भर वो इधर ही एडमिट था। तो 1 बजे डॉक्टर सिस्टर को बताया था कि हाथ पैर बच्चे का ठंडा पड़ रहा है। तो कोई ना डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिया हाथ में, ना सिस्टर ने, सही से कोई देखा ही नहीं। जब उनका नींद सब खराब हो, ठीक हो गया, नींद हो गया, बाद में आगे चेक करने के बाद में उनको पता चला कि बीपी डाउन हो गया है। बाद में 6 बजे उनको गड़बड़ में उसको इमरजेंसी में भेजा है जीएमसी। अभी ये, और मैं डॉक्टर को भी देखा था, भाई डॉक्टर इतना हड़बड़ रहा था जैसे कि उससे बहुत बड़ा गलती हुआ। तभी मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ गलती किया है करके। ये बार चेक कर रहा था। अगर कोई भी डॉक्टर रहता अभी सही से देख रहा होता तो एक ही बार चेक करते हैं। बार आके एम्बुलेंस में नहीं चेक करते, कोई अंदर ही चेक करते हैं। ये बार आके एम्बुलेंस में चेक कर रहा था। तो तभी मैं उसको पूछा तो बोलने लगा बीपी 5 डाउन था। बीपी 5 डाउन था तो जीएमसी जाने तक कितना डाउन होता है। जीएमसी में पहुंचा, जीएमसी का डॉक्टर बोलने लगा अगर 10-15 मिनट पहला अगर वो बच्चे को लाता या थोड़ी देर पहला अच्छा ले गया था तो वो बच्चे बचता था। आज वो बच्चे हमारे हाथ में नहीं है, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डॉक्टर लेगा, डॉक्टर उसको जिंदा करके देगा वापस? नहीं ना। या तो ये डॉक्टर इधर से निकलना मांगता है, ऐसा डॉक्टर चिकालीम के अंदर नहीं मांगता है। ऐसा 2-3 है, और एक ही डॉक्टर है और 2 डॉक्टर है इसके अंदर, वो दोनों डॉक्टर को इधर से निकालना मांगते हैं। ऐसा डॉक्टर रहेगा तो ये गरीब आदमी है ना पहला मरेगा। पैसा वालों को कोई भी देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता है। सुबह से अभी डेंगू पेशेंट अभी यहाँ पे बैठी थी, वो उसको बोला जाके बाहर खड़ा रहो। अरे बाहर जाके खड़ा रहो, इसका मतलब क्या है? आया क्यों तुम्हारे पास? भीख मांगने के लिए आया क्या? गवर्नमेंट ने क्यों खोल कर रखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल? बाबा कोई गरीब आदमी आके देखेगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट करके अपना कुछ हेल्थ बराबर करेगा। लेकिन क्या फायदा ऐसा आके रुकने से? उससे अच्छा डायरेक्ट जीएमसी भी गया था, अच्छा ना इधर आके मरने से अच्छा। जो किसके पास नहीं होते वो आदमी इधर आता है। अभी क्या करेगा? इधर आना ही पड़ता है ना राष्ट्र को, इधर नजीक करके। अगर जीएमसी अगर ऐसा हॉस्पिटल नजीक रहता तो जीएमसी ही जाता था, इधर आने की गरज ही नहीं था। मेन इधर का है डॉक्टर लोग, 2 डॉक्टर है, उसको कंपल्सरी चेंज करो। और डॉक्टर एक बोलता है मैं डॉक्टर सोचा था वो बेस्ट है, वो रहेगा ना कोई भी पेशेंट जल्दी जाता है। अगर दूसरा को डॉक्टर देखता है ना तो कोई आगे पीछे करते जाने के लिए, डॉक्टर को जाने के क्या नहीं। ये मेन है, जैसे डॉक्टर वाले चेंज करो। सगळे लोक आमच्या सावरा संधी वाढायचे कित्याक लागून आयज एक जीएमसी एडमिट केले चिखलेच्यान, तेंचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंयच्यान तेंच्यांनी 6 वर्सां भुरगीं हांगासर एडमिट केले जीएमसीन। आणि म्हाका काल ताका रिफर केल्ले पेरंट्सांनी। आणि म्हाजे कितें जेन्ना तेचे बीपी लो जाली तेन्ना ताका शिफ्ट करपाक जाय इमिडिएटली, पूण ताका शिफ्ट करून ताका हांगासर दवरलें तेंच्यांनी, चिखलेच दवरलें।
आनी नेग्लिजन्सा लागून पेरंट्साचे हे आसा कितें एलिगेशन आसा नेग्लिजंटा लागून ते एक्सपायर जाले म्हणून 6 वर्साचे. आतां तेच्या नंतर पळयत जाल्यार हांगासर आनीक 2 भुरगीं आसा 7 वर्साचे आनी 9 वर्साचे आसा निवाड्याचे. तांकां हांगासर एडमीट केलेले आनी तांकां हे मेळिल्लें आसा डेंगू पॉझिटिव्ह मेळिल्लो. तरी पूण ते एडमीट करून घेयना आनी शिफ्टूय करना जीएमसीन. ताका लागून लोक आमचे चाळवले सगळे येयलेले हांगासर. जर लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेतली जाल्यार फाल्यां कोण जबाबदार आसलो. आमी म्हणटा चिखले जो हॉस्पिटल आसा हांगासर तेजो दर्जो जो इम्प्रूव केल्लो आसा पण डॉक्टर तरी सारके दवरा तुमी. डॉक्टर दवरा स्टाफ दवरा कितें दवरा. आनी जर तुमकां दिसता सिरियस केस जाल्यार जीएमसी धाडात न्ही रोखडेच इमिडिएट धाडात. ताका कित्याक दवरपा काय म्हणटा चेडवाक एक चेडूं आपल्या बापा आवय बापा ना जाले रिलेटिव्ह ना जाले आनी अशीच जर भुरगीं हांगासर एडमीट केले ना जर जाले जाल्यार कोण जबाबदार गव्हर्मेंट जबाबदार हेका. गव्हर्मेंट हेचेर जाती लक्ष घालपाक जाय. आयज एका जे पेरंट्स आसा तांकां 6 वर्साचे भुरगे आपले ना जाले चेडूं भुरगे ते बीन आनी 2 चेडूं हांगासर आसले आता पळय कितले वरां आसा ती म्हाका दिसता 9 येयली सकाळी एडमीट जावन आनी ते डेंगू पॉझिटिव्ह आसा तरी पूण तांकां हांगासर भायर दवरलेली. आमी आतां एम्ब्युलन्स आपयता की डॉक्टरांक कळयता कोणूच लक्ष घालना जाले. आतां लोक जेन्ना चाळाले तेन्ना तेंच्यांनी भितर घातले ताका आपूण अंडर ऑब्जर्वेशन दवरला ताका. ना आमी म्हणटा इम्प्रूव केला बरें आसा पूण थंयसर कितें डॉक्टर नेमणूक करा तुमी न्हू. जे खरेंच जाय गरज आसा पळय ती नेमणूक करा. हांव हांगासरल्या मंत्र्यांक मागता आमचो आमदार स्थानीक आमदार आसा विश्वजीत राणे. हांव विश्वजीत राणे सुद्दां कॉल करतालो पूण ते फोन घेयनासले बिजी आसूं शकता. पूण सीएमओन हेजे जाती लक्ष घालपाक जाय. हांगासर जो दर्जो तेंच्यांनी जो इम्प्रूव केल्लो आसा कॉटेज हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केल्लो आसा स्टाफ तुमी नेमणूक करा न्हू. बरें हे डॉक्टर बीन दिया न्हू. हांगासर पळय जाल्यार कॅज्युअलिटी एकूच डॉक्टर आसा ती कितें एटेंड करतली. आतां एक्सिडेंट केस येयली म्हणून आतां एटेंड करनासतना रावली त्या डेंगू पेशंटाक. आनी अशें जर जालें जाल्यार कितले म्हाका लोक दगातले आमकां खबर ना. लोकांक आतां जाय कितें बरो इम्प्रूव केल्लो आसा जाल्यार डॉक्टर अपॉयंट करा तुमी. बरें स्टाफ हे करा आनी कितें आसा स्टाफ तो घेया तुमी आनी लोकांची ताटकळी धरूं नाका.